कानार कांबळ, हातान मशाल तर दुसऱ्या हातार दाडो, चेहऱ्यार कडक न्यायकारी भाव, भक्तांक धैर्य, विश्वास आणि सुरक्षतेचो भाव देणारो संपूर्ण गोमंतकाचो रक्षक आणि आमच्या म्हापशेचो राजा देव बोडगेश्वर। आणि गोंयची एक फामाद जात्रा म्हटल्यार बोडगिनीन जाता ती देव बोडगेश्वराची जात्रा। 1 तारखेक आशिल्लो देवळाचो वर्धापन दिन। भक्तांची मनोकामना पुराय करपी आणि संकटान आधार दिवपी म्हापशेचो अभिमान आणि गोमंतकाच्या श्रद्धेचो प्रमुख दार देव बोडगेश्वर महाराजांची जात्रा 2 तारखेच्यान चालू आसा आणि ती 8 तारीख मेरेन चालू आसतली। जात्रेविषयी आनीक माहिती घेवपाक मेळुया बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट वामन पंडित हांकां। देव बोडगेश्वर संस्थानाचो अध्यक्ष वामन पंडित। हांव सांगूंक सोदतां की 1 तारखेक आमचो वर्धापन दिन जालो, 2 तारखेक जत्रोत्सव जालो, 3 तारखेक आमची सत्यनारायण महापुजा जाली आणि आज 4 तारखेक ते 8 तारीख पर्यंत आमचे कार्यक्रम आसा, तशेंच पुजा आहा आणि डेली आमचो 1 ते 1:30 वाजता महाप्रसाद सुरू जाता। आज आमी 4थो दीस आसा आणि आयज देवाचो दीस आसा आणि तो आयतार आसा आणि आज सकाळ पसून म्हाका दिसता 8 पासून भावीक जे आसा पळय ते लायनीक लागलेले आसा आणि आमी त्या खातीर वेवस्थीतपणे वेवस्था केल्लेली आहा। भाविकांक खंयसरूच अडचण जावंक जायना म्हणून आमच्या सायडीक कालांगूट म्हापसा रोडाक आमी एक पॅन्डल घातलेलो आहा, माटो घातलेलो आहा आणि थंयसून आमी झिगझॅग लायनी केल्लेल्यो आहा आणि त्या झिगझॅग लायनीसून सरळ एंट्री गावता। तशेंच जो कोण पणजेसून येता, पणजे म्हापसा रोडारसून थंयसरूय आमी एक माटो घातलेलो आसा आणि थंयसरूय आमी झिगझॅग लायनी करून 2 वाटेन 2 एंट्री दिल्लेल्यो आहा। दोशी सायडसून कालांगूटसून जो लोक येता म्हापशासून, तशेंच पणजे सायडसून जे येता पळय तांकां आमी एंट्री दोगांयकूच दिल्लेली आहा। आणि दुसरी वेवस्था म्हणजे आमी पाणयाची वेवस्था केल्लेली आहा। प्रत्येक जो भावीक आसा तांकां पाणयाची गरज पडटा म्हणून आमी जशे व्हॉलंटियर ठेवलेले आहा, थोडे हितून JCI म्हणून तेंच्यांनी कार्यक्रम केल्लो आसा आणि आमी दुसरो एक हे ठेवलेलो आसा की खंयसरूय जर सिनियर सिटीजन आसा किंवा हँडिकॅप जर आहा, कोण प्रेग्नंट लेडी आहा जाल्यार तेंच्यांनी पोलिसीक कॉन्टॅक्ट करपाचो आणि पोलिसांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की तांकां डायरेक्ट एंट्री दी म्हणून, लायनीक नाका म्हणून असो आमी वेवस्था केल्लेली आहा। आणि आमी सांगूंक सोदता की गर्दी जाता तेन्ना भाविकांक सांगता की खुबशे जाण आमकांय फोन येता की आपल्याक भितून घे, पण आमी प्रत्येक भाविकाक हांव तरी रिक्वेस्ट करता की आमी जी वेवस्था केल्लेली आहा त्या लायनीनसून क्यून येवचे आणि व्यवस्थितपणे दर्शन घेवचें आणि दर्शन जशें घेतल्या नंतर आमी 3 एक्झीट केल्लेले आहा। देवळाच्या लेफ्टाक एक एक्झीट आहा, हांगासून भायर सरपाची नवीन आमी स्टेप्स केल्लेले आहा आणि त्या स्टेप्सासून भायर वयपाचें ही एक्झीट आहा। प्लस आमी त्या सायडीक 2 एक्झीट केल्लेले आहा, एक म्हणजे मसून एक्झीट आणि एक स्टेजी कडसून एक्झीट केल्लेले आसा। सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की आमी बोर्ड लायल्या, एक्झीटचे बोर्ड लायल्या, एंट्रीचे बोर्ड लायलेले आसा आणि व्यवस्थितपणे पोलीस आमकां हेल्प करता। सेक्युरिटी आमी प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड ठेवलेले आहा, पोलीस आसा, गव्हर्मेंटचे मॅजिस्ट्रेट आहा। तशेंच आमी तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमच्या हितून हॉलान आमी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, मागीर तुका मेडिकल फॅसिलिटीज आहेत, दोतोर कंटिन्युअस 24 आवर्स आमच्या हितून बसलेलो आहा। सगळे डिपार्टमेंट आहे, फायरचे आहा, सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आमी थेयल्लेले आहा। कसलेच प्रॉब्लेम जावंक जायना ह्या खातीर गव्हर्मेंटानूय आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा। आज म्हाका दिसता 2-3 जाण जे हितून रावलेले तांकां गुवळ बी येयले, पण ताबडतोब आमी मेडिकल ऑफिसर धाडले, तांकां ट्रिटमेंट दिलें आणि मागीर वेवस्थीतपणे तांकां हांगा ऑफिसान व्हरून बसयलें आणि बऱ्या भशेन सगळ्यो गोश्टी जाता। पण एकूच गोश्ट अशी दिसता की लोकांची आयज खूपच गर्दी आहा, संडे आसल्या कारणान खूपच गर्दी 3-4 दीस कंटिन्युअस आसा आणि व्यवस्थितपणे जर लोक जर म्हणजे भावीक जर व्यवस्थितपणे येत जाल्यार म्हाका दिसता की व्यवस्थित आमकांय कॉपरेशन जाय। आमी रिक्वेस्ट करता की भाविकांक की तेंच्यांनी कॉपरेट करचें। आमी वेवस्था केल्लेली आहा, तेतून जर कितें तांकां दुरुस्ती जर करपाची आहा, समज सूचना करपाचे, तेंच्यांनी आमकां आमचे फोन नंबरूय बोर्डार मारलेले आहात, आमकां जरूर फोन करचे। आमी अजुनूय 4-8 आनीक 4 दीस आसा जात्रा,
त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता जर कितें आमचें जर चुकलां जाल्यार तुमकां मातशें आमकां कॉन्टॅक्ट करा किंवा फोन करा आनी आमी दुरुस्ती करपाचें. तशेंच सगळ्या भाविकांक सांगता की आमचे हांगा 2 प्रोग्राम जाता, दिसाक 2 प्रोग्राम. एक 5:30 सुरू जातलो कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतीक प्रोग्राम आसा, ह्या भरतनाट्यम आसा. आमी आमची जाहिरात छापली, हांव तुमचो चड टायम घेयना, जाहिरात छापलेली आहा आनी प्रत्येक प्रोग्रामाचो आमी टायमींग दिल्लो आहा. फर्स्ट प्रोग्राम 5:30 सुरू जाता, सेकंड प्रोग्राम 7:30-8 सुरू जाता, तो 10:30 पर्यंत जाता. तर म्हाजी रिक्वेस्ट आहा सगळ्या भाविकांक की तेंच्यांनी जशें दर्शन घेता, महाप्रसाद घेवचो. सांजचे 5:30 ते 10:30 पर्यंत प्रत्येक आमी जे प्रोग्राम हाडला ते मिक्स प्रोग्राम हाडला की आमी लोकल कलाकार आसा तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा. म्हाका दिसता 60 ते 65% आमी लोकल कलाकारांक दिल्लो आसा आनी 35% आमी आसा पळय ते मुंबयचे कलाकार हाडलेले आहा. कारण त्या खातीर प्रेक्षक जावंक जाय, प्रेक्षक लोक जावंक जाय म्हणून आमकां ते करचें पडटा. तेन्ना सगळ्यांनी आमकां कमिटीक कॉपरेट करचें. काही गोश्टी आमच्या हातींसून कितें तरी खंय तरी चुकतात तेन्ना सगळ्यांनी भाविकांक सांगता की राग धरचो न्हू, वेवस्थीत थोडे टायम लागतलो पण वेवस्थीतपणे दर्शन केला, कोणाकूच त्रास जावचो ना. देव बरें करूं. गोंयचेच न्ही तर गोंयच्या भायल्यान सुद्धा लोक हांगा व्हड संख्येन येता. आयतार आनी बुधवार हे हांगचे मुखेल दीस जरी असले तरी बाकीचे दीस सुद्धा हांगा लोकांची गर्दी चालूच आसता. आयतारची तर सगळ्यांत चड. भक्त देवा कडेन आपले संकट दूर जावं आनी आपल्याक न्याय मेळूं हो विश्वास दवरून येता. जात्रे निमतान सोबीत अशें सजयल्लें देवूळ, भव्य दिव्य रूप आशिल्ली अप्रतीम अशी बोडगेश्वर महाराजांची मूर्ती आनी एक सोबीत भक्तिमय वातावरण. देव बोडगेश्वराचो गोंयच्या संस्कृतीन आनी परंपरेन एक म्हत्वाचो स्थान आसा. ल्हान आसूं किंवा व्हड, जात्रेक आयिल्ल्या फेरयेक भोंवपाक तर सगळ्यांक आवडटा. हीच उमेद भागोवपाक आमी सुद्दां हांगा पावली. गरम गरम शो, ताज्जे खाजे, भिकणांचे लाडू, चिरमुल्यांचे लाडू, माना आनी अशे तरेतरेचे खाण्याचे पदार्थ म्हटल्यार जात्रेची खाशेलपणां. भुरग्यांची तर जात्रेक मजात म्हणपाची. खेळण्यो, रायड्स आनी वेगवेगळे प्रकार. जात्रा भोंवता भोंवता दीस कसो वता तेंच कळना न्ही.